घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून दिवचलच्या नार्वे वाठारांतल्या गांवकार वाड्याचेर पांयवाट कोसळत आसा। सध्या पांयवाटेचे पालसाण कुशीकच्या घराचे वणटीचेर कोसळ्ळा। देखून वाड्या वयल्या लोकां मदीं भिरांत पाताळ्ळ्या। एका वटेन पावसाचो सावार चालूच आसा आनी दुसऱ्या वटेन पयलींच अशीर आनी धोकोदायक आशिल्ली पांयवाट कोसळ्ळ्या। देखून लोकां मदीं भंय पाताळ्ळा। सध्या ह्या पांयवाटेन चलत वचप म्हळ्यार मरणाक आमंत्रण दिल्ल्या सारकें आसा अशें लोकांचें म्हणणें। ही वाटेन चलोंक मेळना, पांय पोंदा वयता, इतलीच वाट। सोसायटी मरे पाऱ्यार पडले पळोवना, यो मातसो सकयल तशी वयता आमी। हेवटेन रातचे देंवोकूच मेळना, भुरगीं कामाची येत न्हू, बडी घेता आनी देंवता अशी तेकून भंय दिसता न्हू लवणान पडत न्हू।